असेंब्ली स्टार्ट जातली. असेंब्लीन आमचे अध्यक्ष तसेच बाकीचे विरोधी पक्षाचे सगळे ते काडटले विषय. तरी जर जायना देन विद्युत भवन वील हॅव टू फेस द म्युझिक ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी. मागीर आमी हांगा आमी कितें सिव्हिल सप्लायान कितें केल्ले आता एक्शन कितें जालें मागीर तें तुमी पळयलां, तुमी आशिल्ले विटनेस. तोच आमकां रिपीट शो हांगा सीच्या कॅबिनान मागीर करचो पडटलो. PWD नोकरी आमी कशें कॅन्सल करून घेतल्यो त्या वेळार, सिव्हिल सप्लाय आमी कशें करून. सो मागीर खंयच्या एज्युकेशनाक पयलो स्टेप म्हणटा मेमोरंडम. पयलींच येवन रस्त्यार बरोबर जायना, हे आमकांय पटना. सो फर्स्ट स्टेप आमकां अध्यक्षान आमकां डायरेक्शन दिलें आज की वचून मेमोरंडम दियात, जे आमी दिला. हाच्या नंतर अध्यक्ष विधानसभेन काडटले. आनी तरी जर जायना Sagar आयकूंक ना, then we will have to come and barge into the office. But we will take this to its logical and 100% we will take it. Logical conclusion is there should be no tariff hike. And we will see that this happens. खंय आसा सरकाराचो बजेट स्पीच काडून पळय. फाटल्या बजेट स्पीचान 2 वर्साच्या बजेट स्पीचान कितलेशे EV स्टेशन स्टार्ट करपाचे आसले. खंय आहा 2 आहा. एक पाट्यार आहा ते चलता काय खबर ना, दुसरे आहा सेक्रेटरीएटान. म्हाका दिसना सेक्रेटरीएट चलना अजून. प्रत्येक गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेचेर वयर सोलर हे आसपाक आशिल्ले. म्हाका दिसता एक ड्रोन घेवन जर कोणें धाडलो ती वयर जाल्यार कळटलें कितली बिल्डिंगेचेर आसा आनी कितली बिल्डिंगेचेर ना ते. व्हडले काय करपाक जाय. सो हे सगळे फक्त पेपराचेर उलोवपाचे तोंडांनी आनी एक्च्युअल काम करप लोकां कडल्यान पयशे काडप. बेसिकली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दिस की आज कॉमन मॅन हे गोंयांत वो हाजे बॉल्सांत पयसो उरचूं ना. कसो उरचूं ना हे सरकार पळयता. आमी बेसिकली आयिल्ले हांगा की जो रिसेंट 3.5% पॉवर हायक जो अनाउन्स केला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान तो ओपोज करपाक. आमी ओपोज करपाक आयल्या म्हणजे लोकांलो जो व्यू आसा, लोकांक हो पॉवर टॅरिफ हायक परवडना रायट नाव. आज जी म्हारगाय आसा, आज जे बाय डिफरंट वेज गव्हर्मेंट कॉमन मॅनाक टॅक्स करता, तातूंत हो एडिशनल बर्डन जो आसा तो लोकांक परवडना. आनी हे लोकांले व्यू which is absolutely correct because the department is not doing anything by itself to reduce its deficit. जी कामां गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान करपा जाय, तांगेले लॉसीस जे वाडल्यात ते पळोवपा जाय. एरियर्स जे आसात, लोकांले ड्यूज आहा ते रिकवर करप. रॉंग क्लासिफिकेशन आसा जातूंतल्यान लोक कमी फारीक करतात, डॉमेस्टीक टॅरिफ फारीक करता आनी कमर्शियल यूज करता. हे सगळ्यांचेर डिपार्टमेंट कसलेच एक्शन घेना, कशेंच काम करता. त्रास काडपाची कांयच तांची इन्क्लिनेशन ना. आनी द ओनली थिंग दे कॅन डू व्हेरी इजिली इज एक वर्सभर टॅरिफ हायक करप. आतां तांची अशी म्हणटा की JERCन सांगला टॅरिफ हायक करपाक. JERC जस्ट रेकमेंड्स. JERC जे डिपार्टमेंट मागता ते हय की ना ते सांगता आनी रेकमेंड करता. एक्शन घेवप गव्हर्मेंटान, लोकांचे गव्हर्मेंटान लोकां खातीर एक्शन घेवप. मे 2020 JERC टॅरिफ हायक रेकमेंड केल्लो. 2021 असेंब्ली इलेक्शना खातीर हेच गव्हर्मेंटान तो हायक इम्प्लिमेंट केलो ना. बर्डन गव्हर्मेंटान बेर केलें. सगळे कडेन लोकांचोच पयसो पूण गव्हर्मेंटान बेर केलें आनी टॅरिफ हायक केलो ना. सो इलेक्शना खातीर तुमी टॅरिफ हायक हे करपाक शकतात, सायडलायन करपाक शकतात. आनी आतां लोकसभा इलेक्शन जालें ते बरोबर टॅरिफ हायक कित्याक करपाक जाय? करपाचो आशिल्लो जाल्यार पयलीं करपा न्ही. पयलीं केलें जाल्यार आमकां वोट पडपाचो. सो बेसिकली हे सगळे नाटक फक्त पॉलिटिकल, फक्त वोटा खातीर. हे सरकाराक लोकांचे पुडून गेल्ले ना. लोकांच्या बॉल्सांतल्यान पयशे कशे काडपाचे आनी ते खंय वता पयशे कोणाक खबर ना. दीस इज द बेसिक थिंग ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सो वी आर ओपोजिंग दीस टॅरिफ हायक अँड वी हॅव टोल्ड द डिपार्टमेंट की हो टॅरिफ हायक तुम्ही इमिजिएटली रोल बॅक करात. आमी फक्त आज मेमोरंडम दिला. जर रोल बॅक जालो ना तर फुडें कितें एक्शन घेवपाची ती आमची पार्टी घेतली. आमचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय डेफिनेटली असेंब्ली हो क्वेश्चन रेज करतले. पूण मुखार जे कितें करपाचें आसा तें करतले. अँड वी वील see that this reaches its logical conclusion and that is roll back of the tariff hike. सीएमान फाटी सांगला चड व्हडले टॅरिफ हायक जावचे ना, चड त्रास जावचे ना लोकांक. सीएम जो चड त्रास आनी कमी त्रास म्हणटा त्रास जातलो मरे. जेन्ना सीएम चड त्रास जावचो ना म्हणटा म्हणजे त्रास जातलो. पण सीएमाक जो त्रास जावपा ताजे कांय पडून वचूं ना. चड आनी कमी ठरोवपी तो कोण? लोकांनी ठरवली. लोकांक चड त्रास जाता म्हणून लोक आमचे बरें आयले आनी त्या खातीर आमी लोकांचो व्यू घेवन हांगा आयले. फर्स्ट ऑफ ऑल हे जुमला गव्हर्मेंट आणि जुमला जे सांगलेले असता पळय सेंट्रलाक सुद्धा जुमला सांगूनच दिलेले असता. जसं खरें आसा जाल्यार सेंट्रलान जेन्ना 15 लाख अकाउंटाक घातले पळय तेच घातलेले न्हू. तितून लोक हांगासर फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे जी बिलां आसा जाल्यार पे आयुश्यभर करता ते तरी कर म्हणटा जाय तिके हायक कर म्हणटा. हांगा काय ना. हांगा कॉमन मनशाकूच कशें काबार करपाक जाय पळय हेच गव्हर्मेंट पळयता हांगासर. हांगा तर हो सिटीचे उलयता. आमी गांवांत जर येवन पळयले न्हय जाल्यार साध्या घरांचे एक 2-3 बल्ब सुद्धा आलेले किंवा फ्रीज एक आणि टीव्ही आलेले त्यांचे सुद्धा 3-4 हजार बिल आयला गावांनी. त्या लोकांनी कशें भरपाचे?
शेतां भातां करपाची का बिलां फारीक करपाची, फक्त वाडून बिलां फारीक करपाची. खंयसर तरी गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करूं, काय ना जाल्यार 100% लोकांक घेवन आमी रस्त्यार हे उतरतलेच. दॅट इज 100%.